आमच्या लहानपणांनी दिवाळीच्या ताटान काजू कतली, बर्फी, बुंदीचे लाडू नासताले, पूण फेणोरी मात आसतालीच. मम्मा माझी प्रत्येक दिवाळीक फेणोरे करतालीच. वेल, I am definitely giving this traditional फेणोरी रेसिपी a little twist by adding रवा आणि सोबीत आणि सुंदर असो अपराजिता फुलांचो रंग. ही फुला हांवें फक्त उदकान उकडून त्या उदकान पीठ मळून घेतले. आता सगळ्यांकडेच ही फुला असता अशें ना न्ही, तर बीटरूटाचे बारीक बारीक फोडी उदकान उकडपाचे आणि ते उदीक पीठ मळपाक वापरपाचे. फक्त रंग वेगळो येतलो, पूण फेणोरे मात रंगीबिरंगी जातलेच. फेणोरे तळून जाले म्हणटकीर ते साखरेच्या पाकान घालपाचे, ना जाल्यार पिठी साखर शिपडपाची. आमच्या भुरगेपणांतली दिवाळीची थाळी म्हळ्यार गोड फोव, बटाट फोव, रसातले फोव, तिक्षे फोव, आमाड्याची करम, फेणोऱ्यो, रव्याचे लाडू आणि खाजूर. इतली सोबीत आणि सोप्पी अशी दिवाळीची थाळी आसताली. हॅपी दिवाळी.